मुल्लार सांगता ते गोवन पळयतना ते ही गरज दिसता कारण एक कॉन्व्हेंट कोण ना म्हणून जायती चिंतात तांकां कळयतना कितें आसा कोण कितें म्हणून भितरले मात्र आसात कार्मेलीत भितरले मात्र ती भायर येनात एकली सिस्टर मात्र खंयच्याय गरजां पासत भायर आसा सुटल्यार ती एक्सटर्नल बाकीची पुरो भितर आसा ती भायर येनात. आतां आमी म्हणून पुरो ती कितें करतात कांय करनात थंड आसात ती तांचे दोन कितें जाता एक शुभ अर्थ प्रगट करनात भायर वचनात कोणा कडेन उलयनात तर तांचें जिवीत कितें ती थंड न्ही गे. आमकां एक फरक कळीत आसूंक जाय गॅस स्टव आता यूज करतात तेंगे पयलीं आमच्या घरांनी रान्नी आसली गॅस स्टव एका घडयेक ऑन करचो उजो पेटोवंक गरज पडटा ना ऑफ करचो पूण रान्नीक उजो घाल्यार तें शीत तें शीत उकडोवन ताचे उपरांत तातूंत नुस्तें जावन ताचे उपरांत आनीक नुस्तें कर्ण जाल्या उपरांत तो उजो पालवयता गे पालवता गे तो ना तो पेटोवनूच आसता भितर बुरबुरोनूच आसता. रान्नीच्या कुरार माजर वचून न्हिदता कित्याक ताका ऊब जाता ऊब मेळटा देखून तें थंय वचून न्हिदता आनी हेंच भितरले मात्र करतात ती भायर येनात वय पोडो तांचे तें उजो ना म्हणून न्ही ती रान्नी बरी थंयसर तांच्या जिवितांत उजो पेटत आसा तो पालवाना आमकां जाल्यार स्टव बरी आमी रितीरे गेल्या एक पोटी मागीर बंद ना तांचे तशें न्ही ती पेटोवनूच आसतात देखून तांकां कितें नांव दितात गोत्ता सगळी पवित्र सभेंत द पॉवर हाऊस ऑफ द चर्च.